की सरकारान जी आज जन कल्याण आदरास्तव जी IIT हांगासरली व्हरपाची दुसरे कडेन जो निर्णय घेतला तेजें हांव स्वागत करता आणि मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद मानता। दुसरी गजाल, कलेक्टरान ज्यो ऑर्डरी काडल्या, जी जमीन दिवपाक ऑर्डर काडल्या, ट्रान्सफर केल्या IITच्या नांवार, ती तेंच्यांनी फाटीं घेवची। तशेंच त्या संबंधी जो पत्र व्यवहार केला तो सगळो तेंच्यांनी फाटीं घेवचो अशें हांव मागतां। तिसरी गजाल, म्युटेशन कॅन्सल करून जी जमीन 67(1)चेर IITच्या नांवार केल्ली आसा ती आसा तशी पयलीं 67 जे पद्दतीन आसली त्या प्रमाण करून लोकांची जी नांवां आसा ते जमनीक ती लोकांची नांवां जशाच तशी पयलींच्या हेजेर हाडची। तेंच्यांनी IITच्या नांवार जी जमीन ट्रान्सफर केला 67(1) ती प्रक्रिया कॅन्सल करून आतां पयलींच्या हेजेर हाडची तेंच्यांनी। चवथी गजाल, त्या ह्या जमनीचेर पयलीं जे लोकांचे रेकॉर्ड आसा, जमनीचेर नांवां लागलेलीं आसा, ती सगळीं जी काडल्या ती लोकांची ह्या जमनीचेर 67(1)चेर नांवां हाडची। विरुद्ध दवरतले, आंदोलन बंद करचेना, लेखी जो पर्यंत मेळना आनी जमनीचो प्रकरण तो हातीन घेयना तो पर्यंत आंदोलन आमी मागीर घेवचें ना। आमी म्हणटा ते मेल्या सुद्दां जाता, म्हणजे आंदोलनाचो लढो सगळे सत्तरी आनी होल गोवा सुद्दां आसा तितके आमकां भाव भयण सपोर्ट करतले आनी त्या सपोर्टाचेर आनी आमच्या सपोर्टाचेर हे सातेरी मायेच्या सपोर्टाचेर आमी जल्मीच्या सगळ्या सपोर्टाचेर आमी लढतले। आमी म्हणटा ते फाटीं रावचे ना। ही जमनी आपल्या नांवार ना आनी कोणी एक गव्हर्मेंट जमीन म्हणून भितर उत्पन्न केल्ली आसा, ही जमीन कोणी मागलेली आहा, कोणी मागोंक ना जाल्यार ते उत्पन्नेचेर त्या मालकाचें हक्क आहा तेन्ना तेंच्यांनी तें सरकारान ताका जमीन ती नांवार करून दिवची आनी इनकोर गव्हर्मेंट म्हणून जमनी ज्यो आसा त्यो सरकारान म्हणटा ते आमकां सारक्यो करून नांवार दिवच्यो, इतकेंच आमचें मागणें आसा।